आमकां आतां रोखडेंच तेंच्यांनी म्हणजे उजो पेटला म्हणून कॉल केलो आनी एक 2 मिनटान आमी सगळे हांगा पावले. तेज्या बद्दल तेंचे डीसी आर्थिक पावडे दुकाना लागून डीसी घेतला आनी तेंच्यांनी मारलो आनी तेंच्यांनी उजो पालयलो. म्हणजे सिलेंडर लिकेज जाल्लो जेन्ना चेक केलें उदक घालून तेन्ना सिलिंडर मातसो लिकेज जाल्लो. तेका लागून उजो पेटलो. ते उजो पेटलो म्हणटा आमी तेन्ना उजो पेटलो तेन्ना तेंचे पावून आमी हे करची डिस्कनेक्ट सगळें पालयलो. तेंच्यांनी पयलींच तुमी येवच्या पयलींच तेका एमर्जन्सी हे केले सगळे. आमी आतां सिलिंडर दिसले सायडीक काडले सगळी दोन हां भायर काडले. भायर काडलेले पूण अशी कोणाक इंजरी कशें ना. तशी काय घडला पळय तुमकां कितल्यांक सुमार कॉल आयल्लो आनी तुमी मागीर कशें कितें मॅनेज केलें? तुमकां सादारण एक 6 कॉल येयल्लो आनी जस्ट म्हणजे 1-2 मिनटान आमी हांगा पावले. तेंच्या पळय तेंच्यांनी कितें केलें जे DCP आसले तेंचे शॉपा सायडीक तो तेंच्यांनी यूज केलो आनी ते उजो पालयलो. तेन्ना आमी येवन ते सिलिंडर 2 सिलिंडर आसले ते डिस्कनेक्ट केले म्हणजे कायल आसली त्या लागीं ते म्हणजे सगळे सायडीक काडून आमी आतां क्लियर केल्लो आहा उजो. पूण कित्या खातीर घडला आसतलो ते म्हणटा म्हणजे ते ओनर जे सांगता तेंच्यांनी ते म्हणटा गॅस लिकेज म्हणटा तेन्ना ते दोन उजो पेटलो. पूण अशें जावं शकता काय म्हणटा तुमकां भितरली कितें आयडिया आसता? जावं शकता जर गॅस लिकेज आसा तसो उजो पेट्टा न्हू जेन्ना सकयल जेन्ना लायटर मारता तेन्ना जर गॅस लिकेज तुमचे पयलीं पेट घेतलो न्हू त्यानंतर तो त्याला उजो लागतलो. म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर बीन कितें आशिल्लो तुमचे कडेन? एक्सक्लुजीव तेंचे कडेन ना म्हणटा ते सायडीचे शॉपार आसा तेंचे कडेन ती एक्सक्लुजीव घेवन तेंच्यांनी तो यूज केलो आनी उजो पालयलो. काय ऑप्शनच ना म्हणजे तुम्ही गॅस चालू केली तेन्नाच हे जाली. गॅस स्लो जातली आम्ही कितें करता काल दवरली गॅस स्लो दवरता तेला घालता तेल घालता उपरांत जशें स्लोच्यारूच तें गरम जाता न्ही पण ती म्हाका दिसता कितें हें जालें आसता लीक आसलें आसतलें ते लिकेक लागून ओडून घेतली हांव वांगडाच हे जाले म्हणजे उजो असो पेटलो. उजो पेट्टलो सगळे म्हणजे तेल आसलें तेलाक सगळे उजो पेटलो आणि पीड बी अशें हे आपूणच हे जालें. ना ते राणी हां स्प्रे मारली